2 वरां डिस्कस जावन ताजो निष्कर्ष काडटा आमी की पॉलिसी करतले, ती पॉलिसी ऑलरेडी आसा. म्हणजे फकाणां जाली मरे. म्हणजे 2 वरां पयलीं हावजाची गेली आनी कितलेच इश्यूज आशिल्ले जे रेज करूं येता आसले. दुसरें की एडमिनिस्ट्रेशन भीत ना हे सरकाराक की बाबा कितें आसा तें तांकां खबर ना. तांकां ते कायद्यान खंयचो कायदो केला, खंयची पॉलिसी केल्या, खंयच्यो गायडलायन्स केल्या, तुम्ही खंयचे गायडलायन्साचेर दुसऱ्यांक पेनलायज करतात. आज सांगला की हे कुत्रे बँड ब्रीड्स आर बँड, सरकारान हें केलें. हाऊ विल यू एनफोर्स द बॅन? कशें करतलो तूं एनफोर्समेंट? सो पॉलिसी खंयच्यो केल्यो आनी ताजेर मागीर ताजे फाटल्यान इम्प्लिमेंटेशन ना. ही जाल्यार पॉलिसी जाल्या म्हणून सरकाराकूच खबर ना. पूण आमकां हें मागीर सोदून हाडचें पडटा. आनी म्हजें काम टू बी अ वॉच डॉग इन दीस गव्हर्मेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स. So I am also talking like a dog, and I am a watchdog, and that is why where they go wrong, it is my duty to bark. I am not biting; I am barking at the moment. We will have to bite when the time comes, because आता जे भशेन चल्ला तो सरकार हो राम भरोसेच चल्ला हें तुमकां हांवें सांगलां. आनी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन हॅज गॉन टू द डॉग्स. प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि तितून तुमची जी पॉलिसी आसा, काल असो स्टेटमेंट आयलो की पॉलिसी करतले. तेंच्यांनी म्हणलें की ऑलरेडी पॉलिसी आसा. 6 जुलय 2023 जी ऑलरेडी पॉलिसी आसा, जाल्यार आनी खंयची पॉलिसी करतले काय म्हणटा. ते म्हणटा तुमच्या सरकाराकूच खबर ना की ऑलरेडी पॉलिसी आसा म्हणून. काल जी सीएमान एश्युअर केला 3 म्हयन्यांत आमी पॉलिसी करता. ही स्टेट डॉग्स तेंचे खूब एका जाग्यार ग्रुपांनी आसा 20-40 नी, तेंचो बंदोबस्त करपाचो. आनी आमी जी पॉलिसी आहा, काल कॉलिंग हें पळय दिला तेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाक तेन्ना आमी मेन्शन केला रिप्लाय कितें म्हणून द एग्रेशन इन डॉग्स इन सम टायम सीन ड्यू टू हंगर हेन्स द डिपार्टमेंट हॅज रिलीज द पॉलिसी फॉर स्ट्रीट एंड पेट डॉग्स आर गिवींग इन द फॉर्म ऑफ गायडलायन्स. ही पॉलिसी तो सांगता पळय तीच जुलय 23 केल्या. ती जुलय 23 केल्या. जी कुत्री भायर आसा तांकां कोण जेवण घालता पळय ते जेवण घालतले आनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. ही पॉलिसी तशी आहा. ती ऑलरेडी काल मेन्शन केल्या पॉलिसी आहा. पूण आतां हावजान जे कॉलिंग एटेन्शनाक मागता ते जे कुत्रे जास्त एग्रेसीव जाता आनी खूब प्रमाणान जाता तेंचो बंदोबस्त करपाचो. जेवण घालपाचो न्हू, हो जेवण घालपाचो आनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या लोकांनी त्या एरियेन घेवप. आनी आतां जे हावजान तांकां जाय तेंच्यांनी ती थंयची जाग्यावयली काडून खंय तरी बंदोबस्त बऱ्या प्रमाणान क्लियर जावपाचो. हां हां, म्हणल्यार जे ते तुमकां हें करता की तुमकांच खबर ना की पॉलिसी आसा म्हणून. गेल्याच वर्सा जाल्यार ते सारकें न्ही म्हणटा. पॉलिसी आसा ही कालच्या रिप्लायनूच दिल्या. पॉलिसी गव्हर्मेंटान केल्या म्हणून निम्माणे जे वाचला पळय निम्माणे 2 लायनी त्यो आहा. हे डॉग फिडिंगाची पॉलिसी म्हणटा. डॉग फिडिंगाची पॉलिसी म्हणजे जे कुत्रे आमी म्हणटा की जेवणा खातीर हें जाता एग्रेसीव जाता, हे जेवणा खातीर जावंक जायना. जेंकां शक्य आहा, जेंकां कुत्र्यांक कितें घालपाक म्हणजे पयशे खर्च करपाची परिस्थिती आहा, तेंच्यांनी ती घेवपाची आनी तेज्या बरोबर तेंची जबाबदारी घेवपाची की स्टॅरिलायज करप जावं तेंचे फाल्यां ते आनी एग्रेसीव दुसऱ्या कारणाक खंय जावंक जायना जावं अशें तेंच्यांनी ती रेबीज मारून घेवप. हें तेंच्यांनी मातशी जबाबदारी घेवप. ही पॉलिसी तशी आहा. आनी कॉलिंग एटेन्शनान कितें आहा की संपूर्ण ते आसा त्या कुत्र्यांची जबाबदारी घेवप. सो तेजी वेगळी पॉलिसी जातली न्ही, ती करपाक जाय वेगळी. म्हणजे ती तिजेरूच स्ट्रेस आहा. आतां हे तुज्या घरा कडेन 4 कुत्रा तेजी तूं घेतले, बाकीच्यांचे कितें घेतले ना, थंय कितें घेतले आनी ते मागता खंय ना थंयसर म्हणजे बिचार. आतां बिचार 9 म्हयने सेका आहा थंय गावता, 3 म्हयने एग्रेसीव जाता. ह्या कुत्र्यांची जबाबदारी सरकारान कशी घेवप हेजेर एश्युरन्स दिला.